मगाच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी आमी मातयेवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांतलीं जायतीं आमी वाचपां आयकतात. आनी हे वाचपांतल्यान जेजू आमकां जायते संदेश, जायते बरेपण, जायते शिटकावण्यो दिता. आयचे शुभ वर्तमानांत तो आमकां चतूर करता. तो जेजू म्हणटा, फोटकिऱ्या प्रवाद्यांची शिडूक रावात. आमचे जिवितांत जायते फोटकिरे प्रवाद येतले आनी ते आमकां दुसऱ्या मार्गार व्हरतले. हेंच तो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आपल्या शिसांक म्हणटा. आनी आमी कशें वळखतलीं काय, एक वायट झाड वायट फळां दिता, तशेंच हे फोटकिरे प्रवादी बरें फळ उत्पन्न करिनात. ते वायट फळ उत्पन्न करतात आनी वायट मार्गार चलोवंक आपयतात. आमच्या जिवितांत आयच्या काळार जायते फोटकिरे प्रवादी आसात. एक उदाहरण म्हणल्यार आमची तरणी आसतनाच जायतीं वायट वाटेन वतात. आमची तरणी पुरायेचेर गर्वीत जातात आनी फॅमिलीच्या भिरांतीन तीं हॉस्पिटलांत वयतात आनी तांकां थंय म्हणटात अबॉर्शन केल्यार बरें, आनी तांकां दिसता हें बरें म्हणून. पूण हें जावन आसा आयच्या काळाचे फोटकिरे प्रवादी. तर तेच भाशेन आमी आमच्या न्यूजाचेर पळयत जाल्यार जायतीं झगडीं झुजां जातात. कितें कोणाकूच बरें करना जाल्यार ताका मारून उडोवचो, अशें करून आमकां वायट सांगणें, आमकां वायट सांगून दुसऱ्या मार्गार, एक देंवचाराच्या मार्गार चलोवंक आयचे प्रवादी शिकयतात. जेजू फकत आयच्या काळार पळयत जाल्यार फकत मनशाच्या रुपान न्हय वायट प्रवादी आसात ते, पूण वस्तूंच्या रुपानूय बी. आयचो संवसार बदलत वयता, मॉडर्न जायत वयता आनी जायते नवे नवे गॅजेट्स आयिल्ले आसात. ते आमकां दुसऱ्या मार्गार चलोवंक, संवसारीक मार्गार चलोवंक आपयतात. आनी पळोवन गेल्यार आमचें जिवीतूय ते सोंपें करून उडयल्लें आसा. पूण बारीकसाणेन नदर मारली जाल्यार आमचें जिवीत खरेंच सोंपें जालां काय? सोंपें जाल्लें आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत सूख कित्याक ना, खुशालकाय कित्याक ना, बरेंपण कित्याक ना, संवसारांत झगडीं झुजां कित्याक जातात, संवसारांत मारामारी कित्याक जातात? तर आयच्या शिवोटमांतल्यान असले फॉल्स प्रवादी, वायट प्रवादी आमच्या जिवितांत येतले म्हणून जेजू आमकां शिटकायता. आनी आमी हे फॉल्स प्रवाद्यांक तांचे मार्गार चलोना जावंक देवाच्या उतराचो पाळो दिवंक जाय. आयच्या जिवितांत आमच्या जिविताचेर नदर नियाळ करता आसतना देवा लागीं मागुया आमच्या जिवितांत ताचें उतर पाळूंक आनी ताच्या मार्गार चलूंक, देवाच्या देंवचाराच्या मार्गार न्हय पूण ताच्या मार्गार चलूंक. आनी आमी ताच्या मार्गार चल्ले म्हणटकर आमी बरीं फळां उत्पन्न करतलीं. हेंच आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.